माझी फकाणा मारते घालू नका रे ते म्हणता बेबी जोनी बेबी जोनी बेबी जोनी फाटल्यान काढून जाय ना आईस आग गाडी खंय फाटी काढतात दुखल जातो पया 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 मोको पया मोको एका काढ ये लो आपका हो चुका है भुट्टा Yes my bro तुझे बेबी जोनी करून रील केला ती माका खूप लाईक झाली कोणी झाला तुझे बॅच केला बेबी जोनी करून लोक माझी फकाणा मारते घालू नका रे किती जाऊ नका घालू नका किती जाऊ नका बेबी जोनी आकाने एक बरी फुल पॉवर रील केला त्यातून ते म्हणता बेबी जोनी हल्ले म्हणता प्लीज डिलीट कर ना ती खूप बरी आहे वयल्यान तुझ्या बॅकग्राऊंडान पळय एरॉक्स असा लॅम्बो भवानी असा पळय लॅम्बो भवानी असताना तुका कोणाचो बरी ना ती काय बरी हा मग तेतून तू असे बिन करताय मग बेबी डोनी फाटल्यान काढून जाय ना आईस आग गाडी खंय फाटी काढतात दुखल जातो चल कमान स्ट्रेट कर काढ पहिली गाडी पुढे ओढ व्हेरी गुड अशी कर कशी कर फाटीवर आता हँडल स्ट्रेट कर स्ट्रेट हा मरे लाय दुखले स्टँड लाय स्टँड खोया गावान स्टँड आता लायत पळय थंय लागतली गाडी कशी करू तो अशें हँडल पयली हाय कर फुल अशें हय कितें केलें म्हणून जालें भायर दे दो तीन हाँ चार दे दो हाँ हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय व्लॉग कशी आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात सो गायज आयज हांव घेवन येयला मोखे आनी आयज आमी करपाचे हा बुट्टा फ्राय सो गायज आमकां आतां बुट्टे फ्राय करपाक पयलीं सोदून काडपाक जाय झाडां पानां सुकी उजो घालपाक लागून ओके सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशे आसात तुम्ही आय होप ऑल ऑफ फिट अँड फायन आणि हांगासर पळय हांवें उजो घातला सगळे साफ सफाई केल्या आणि हे पळय हांगा येयला सो आता कितें चल्ला कितें बुट्टा फुल पावर उजो करपाचें आनी काय कितें चाय बना के पीने के लिए किडनी स्टोन के लिए अच्छा है पथरी का बीमारी है रे तेरे को किडनी स्टोन हाँ तो ये करने का इधर उधर फेंकने के बजाय अरे बाबा मजा ये ओय 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 शी इतली दुखद घटना घडटा तुझ्या वांगडा तेजो तो हे कित्याक काडलो देटो वयलो तो आता ओढलो तो आपण अरे 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 उसके पीछे चूरे मगन तू भी कर रहा है बहुत डेंजर आदमी है तू बुट्टा किया है तूने रेडी डेंजर है मर तू आमचो मोको भीतर भाजता मोको को मृत्यु हो रही है बुट्टे की अंतिम संस्कार बाद में यमराज की तरह हम खाएंगे बुट्टे के यमराज लोग हम लोग हैं ना रे मनीषा। तू क्या कहना चाहता है इस बारे में मगन? ज्यादा सोचो मत मगन, कुछ तो कहो मगन। मगन कुछ तो कहो मगन।
मगन कुछ तो कहो ना। मगन चुनरी 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 घुस गया मेरे वो। फिर क्यों ऐसे हरकती कर रहा है? तो मजा आता है। पया 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 मोको पया मोको गवतान भाजलो मोको आवईस कॉल तापला तो मसालो घालप चालू हा। एक ही बस बेगीन करा मागीर थंडतलो नाल्या तो। एक ही सही है। तसो न्हू मीठ घाल मग घालता एवढाच म्हणून पहिले घ्यायचं। झाला नी पुरो 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 हय आणि मसालो घालू नाका जल गया हमारा। तो हे कर मिक्स कर पयली बोटान बोटान मिक्स कर हे आनी हे सारकें हें येते कितें ओलो करून आतां तो सगळ्या दाट लागतलो मगो तो मक्यांक। अब सबका हवाई टाइट होगा। हवाई टाइट हवाई लांब लाय मग कित्याक म्हाका न्ही पळयता कित्याक तर आतां हे पळय आगो लिंबूक धरून लाय गो कितें करताय गो काय ना कितें म्हणून केलें गो तुवें तें हांव अशेंच लावपाचें आसलें तें गो हें गो ते शियाच्या आवयन शिकयल्लें तें आमटाणीचें हें करपाक भुर्जी हेका काड ये लो आपका हो चुका है भुट्टा। बेच रहे तो कुछ ज्यादा ही तूने मिर्ची लगा दी ना। अब पानी पानी क्यों कर रही है? दिखा रे मगन बाप रे कितना मसाला लगाया रे काय बरो मोको रेडी हा गवतान भाजलेलो दिका रे मगन बाप रे कितना मसाला लगाया रे आग तुझो मेरा बेचारा जल गया। पता नहीं जला मगन काका दिका सँडविच दिलं घे खायला खट्टा लगेगा उसे ना। सा पीस करते शानवी तू कल बीच पे गई थी उधर तुमने बहुत मजा किया। बीच पर बहुत सारा झूला भी था बहुत ज्यादा मैंने मजा किया। बाप रे मजा करते तीखा लगेगा उसे। सानवी कैसा लग रहा है? बहुत यम्मी है। क्या खा रही हो आप? मकई। मकई खा रही हो? हाँ मैं मकई बोलता हूँ। आपको और नींबू चाहिए और तीखा चाहिए और नमक चाहिए क्या चाहिए? नमक। सो गाइस आता न्हू आमी वयता बेतीन नुस्तें हाडपाक लागून। तशें आमकां म्हापशा मार्केट लागीं पण आमी थंय वचना। बेतीन कित्याक वयता सांग मातसो रावंडूय जाता आनी नुस्तें मातशें सवाय न्हू म्हणून आमी बेतीन वयता हाडपाक आनी खूब वरायटीज आसता कळ्ळें न्हू तुमकां। आतां पळोवया कितें बरें गावता जाल्यार व्हडलें नुस्तें कांय नाका बारीक सारीक बरें कसलें गावल्यार पुरो वेल्ल्यो लेपो तसल्यो कळ्ळें न्हू तुमकां। आनी सुंगटां पळोवया सुंगटां घेवप काय ना तें कित्याक सांग सुंगटां आमी चडशीं खायना बिकॉज सुंगटांनी न्हू किडनी स्टोन जाता म्हणून त्या खातीर सुंगटां अवॉयडूच करता। कोणाक किडनी स्टोन बी आसा जाल्यार तेंच्यांनी सुंगटां अवॉयड करपाचें। हे का होई गो बारे अवी नुस्तें घेवपाक येयला आमी नुस्तें घेवपाक येयल्या। कितें आसा स्पेशल पळोवया पळोवया मरे कितें आहा तें वेल्ल्यो आहा।
कितें घेवया मिरसांची कडी करूया बरें आणि भाजपाक व्हडले घेवया बरें व्हडले नाका बारीकूच करले बारीक करले लेफच घेवया ना असो अर्धे करयेक अर्धे भाजपाक सो गायज तुमकां आयज हांव कितें तरी सांगपाक सोदता म्हणजे आयज आमचे कडेन असो एक इन्सिडंट जाल्लो आसा त्या खातीर अवी शिकपडो शकता आसलो आनी तेज्या उपरांत कितली बी भुरगीं ती शिकपडो शकता आसली जाल्यार कितें तें सांगता आयज न्हू आमी आमच्या सबस्क्रायबरागेर गेल्लेली कोण कितें तें नांव बी घेयना हेज्या पयलीं आमी खंय तरी गेल्ली हय आनी वाटेर तिचें घर आसा जाणटी ती आमी हेज्या पयलीं गेल्ली तेंगेर पण येता आसतना म्हणटा चल तिका बाबडे हॅलो करया न्हू हय मागीर फुडें आग सांगतले गेली बसली बी पूण भायर सरच्या वक्तार न्हू तेणें आमकां कितें तरी खावपाक दिलें खावपाक कितें दिलें सांग नेवऱ्यो दिल्यो आनी आमी घरा बी येयली नेवऱ्यो बी हाडल्यो अवीन काडल्यो पयलीं 2 खाल्ल्यो मागीर आमी सकयल गेली आनी आमी खातात न्हू आनी आमकां अशें संवय ना कितें बी खाता जाल्यार आमी दोगात खातली बी म्हणून आमकां न्हू सगळ्या भुरग्यांक वांटून खावपाची संवय आसा आमी कितें केलें सांग त्यो नेवऱ्यो काडल्यो आनी सगळ्या भुरग्यांक दिल्यो थंयसर पळयता जाल्यार भितर ओपन करून फंगस त्या नेवऱ्यांनी तिणें दिल्ल्यो त्या अविनूय खाल्ल्यो 2 तेका कितें जांग लागलें मागीर आतां आमी हॉस्पिटलान वचोन येयल्या एक्झॅक्टली सो गायज कितें जालें जाणा पळय आमी गेल्ली एका जाग्यार येताली थंयसरल्यान चल म्हटलें बाबड्याक हॅलो करया कित्याक खूब दीस जाली ती कॉल मारी ओके शी इज अ गूड लेडी अशें न्हू की फालतू बीन न्हू बरी आनी माये मोगान तिणी काडले आनी नेवऱ्यो दिल्यो घे म्हणून खा म्हणून तुजें घर तूं सांबाळटा घर तिचें नित्तळ रांदप तिचें नित्तळ रावप तिचें नित्तळ न्हेसप तिचें नित्तळ जाल्यार तो मनीस येदी व्हडली चूक करूं शकना खूद केल्ल्यो नेवऱ्यो म्हणटा ती येदी व्हडली चूक केन्नाच करूं शकना हांवें हाडली हांवें एक खाल्ली आनी एक खाल्ली ओके म्हाका लागता अलग कशी लागली पण म्हटलें अरे ती आंटीन दिल्या न्हू माये मोगान दिल्या अलग कितें केलां आसतलें हांव बाबडो खाता दुसऱ्याक भुरग्यांक दिली एक 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 भुरग्यांक दिली ओपन करून पळयताली कितलो फंगस म्हाका न्हू स्ट्रेट अवे तुमकां सांगता इतलें वायट दिसलें की बेगीन बेगीन गेलो आनी सगळ्यांच्या भुरग्यांतली हातींतली काडली कितें खायत बाबडी भुरगीं आमी तरी व्हडली भुरग्यांक कितें जाय जाल्यार कितें करतले न्हू सारकें इतलें मनाक वायट दिसलें तुमकां हांव सांगूं शकना पळय त्या लेवलाक म्हाका वायट दिसलें सारकें कितें म्हणपाचें पोटान कितें जावंक लागलें छातयेन कितें जावंक लागलें हॉस्पिटलान गेलो बेगीन बेगीन न्हू आमच्या हेल्थ सेंटरार गेली डॉक्टराक सांगलें अशें अशें आहा म्हणून आमी कितें तरी खाल्लें ती म्हणटाली फूड पॉयझन जातलें आहलें फूड पॉयझन जावं शकता तिणी म्हाका कसलें तरी वखद दिलें ओके आनी वॉकोंक येतलें म्हणटाली वॉकॉन तुका सांगता कमीत ते कमी हांव 1.5 वर जालें परत 5-5, 10-10, 20-20 मिनटान वखता अंकितान न्हू येदीत खाल्लेली येदी नेवरी न्हू ती येदीत खाल्लेली कसले लोक पळय संवसारान आंटी तुका हांव सांगूंक सोदता म्हाका आनी अंकिताक भीक लागोंक ना की तुवें काडले आनी कुसलेल्यो नेवऱ्यो दिल्यो पळय त्यो न्हू हय आमचे कडेन इल्लेशें आहा तितून आमी खूब खोशी आसा आमचे कडेन खूब कमी आसा परत एकदां रिपीट करता 1.5 सणो कोण नाल्यार कॉमेंट मारूंक घेवंक आसा आमचे कडेन खूब कमी आसा पूण आमी खूब श्रीमंत आसा तितून आमचे कडेन खूब कमी आसा पूण आमी खूब हॅपी आसा आमी अशें ना आमी अशें करिना आमचे कडेन कांयच ना पाड पड लोकांचे श्रीमंत लोक आहा आमी कुसता हांगा केन्नाच ना आंटी तूं तर ही व्हिडिओ म्हाजी पळयताय जाल्यार हांव तुका सांगूंक सोदता तूं कितें केलंय तें रॉंग केलंय म्हाका तरी कळ्ळें हांवें ती खाल्ली दुसऱ्यांक भुरगीं आतां ल्हान भुरगीं ती सानवीक दिल्लेली येदें हें पोर तें आमच्या व्हिडिओनी आसता पळय तें
तेका दिली, ते खावंक वयताले, खाल्लेले बाबडे, तेका ल्हान भुरगे तेका फूड पॉयझन त्या लेवलाचेर जाल्लेले, कितें जाल्लेले आयज आवय बापायचे चेडूं आसचे नासले. कसले कसले लोक संवसारान हांवें पयल्या, हांव तुमकां एक्सप्लेन करूं शकना. बट this is the amazing thing I have ever seen in my life. माझ्या दुश्मनांनी केन्ना करूंक ना. I felt really bad. अशे पासून लोक संवसारान आसा. तिंगेर हांव गेला, तिचे घर चकचकीत, किचन चकचकीत, जेवण रांदता ते चकचकीत, न्हेसता ते चकचकीत, सगळे नितळ जाल्यार तो इतलो सारको म्हणजे पॉवरफुल तेजी मायंड आसा की बाबा एवरीथिंग शूड बी क्लीन, नीट अँड क्लीन. ती मनीस कशी चूक करू शकता की कुसलेले दुसऱ्याक काडून दिवसर, नेवऱ्यो त्योय बीन न्हू गा, भातारलेलो फंगस येयल्लो. फंगस हे म्हाका खरेंच लायक जावंक ना. ओके, हांवें तर हें न्हू तुजें नांव तुजें तें घातलेलें न्हू जाल्यार तुका खूब त्रास जातलो, तुका खंय तरी लायफान प्रॉब्लम जातली आसली. आनी म्हाजें आनी हेजी इंटेंशन ना की कोणाच्या नांवाची घाण करपाची. बट ही मॅसेज न्हू हांव सगळ्या आमच्या गोंयकार भावांक दिवंक सोदता, भयणींक दिवंक सोदता की अशे लोक आसा, अशे लोक संवसारान आसा. सो तुमी सगळे न्हू सदींच सारके रावात, यु नो, इंटॅक्ट रावा, इंटॅक्ट. तुज्या लायफान हो आमकां एक लेसन, यु नो. हांवें अन्नाचो अपमान जातलो, म्हाका अलग कहो लागलो ते. अंकिता म्हणटा मातसो अलग लागलो. हांवें भितन पळोवंक ना, रात जाल्ली न्हू, 6:30 जाल्ली. आनी खाता 2 खाल्ले हांवें, म्हाका कितें तरी जाता, अलगूच फील जाता. पण दिस इज रियली नॉट गुड. अशें संवसारान हांवें केन्नाच कोणी म्हाका करूंक ना. खरें तुका सांगता, म्हाज्या दुश्मनांनी पासून केन्नाच अशें करूंक ना. हें म्हाज्या लायफाचो फर्स्ट इन्सिडेंट आनी व्हेरी बॅड एक्सपिरियन्स ऑफ माय लायफ, व्हेरी बॅड. हे युट्यूबार आमचे तुमी कितले व्हिडिओ पयले आसतले, कितले नालायक आनी फालतू कॉमेंट केला आसतले, पूण तेतूंतल्याकून सगळ्यान वर्स्टांतले वर्स्ट हें आयज केला पळय तें. हें आयज कोणी केला, ओके, तेतून न्हू कोणाची तरी लायफ वचों शकता आसली, म्हाजी जावं शकता आसली, ती ल्हान भुरग्यांची जावं शकता आसली. आमकां संवय लोकांक वाटून, भुरग्यांक वाटून खावपाची. असले लोक संवसारान तुमी कितें म्हणटले? तुजें आनी तुमचें नांव घेवपाचें आनी सांगपाचें, मागीर जीव वयतलो आसलो. त्या खातीर ही व्हिडिओ केला, नाल्यार ही व्हिडिओ करपाची गरज नासली. टोटली रॉंग. ओके, आनी अशें केन्ना करूं नाका. म्हाजेच कडेन न्हू, कोणाच कडेन, तुमच्या फॅमिली मेंबरा कडेन बसून, ओके, लायफान आनी आसात कितें, तुमी तर कोणाचें बरें करतले, देव तुमचें बरें करतलो. हे म्हाजे इतले भाव, म्हाजे इतले फॅमिली मेंबर्स, युट्यूब फॅमिली मेंबर्स दुसऱ्यांक हेल्प करता, कित्याक देव पळयता वयरसून. वॉट वी आर डुईंग ते पळयता, देव पळयता न्हू. कितें करया आतां, हें संवसारूच असो. ओके, सो येता ते नेक्स्ट व्लॉगांनी न्हू म्हाजे भरपूर फॅमिली मेंबर्स येवपाचे आसा. ओके, युकेसून म्हाजो एक व्हेरी गूड फ्रेंड येवपाचो आहा थोड्या दिसांनी. ओके, बरी कार बीन टू गुड, सारकी मॉडिफायड बीन केल्या, तुमकां दाखयता इन माय अपकमिंग ब्लॉग्स. ओके, सिद्धार्थ म्हाका परत फोन मारता, अरे खंय आहाय रे तूं, करता पिक्चराक या मरे. हांव बाबडो कसो वचो, हांवूय बरो नासलो न्हू, कितेंय बरें नासलें. चल म्हटल्यार आतां 2 दिसांनी वचया तेजे कडेन. ओके, सो एनीबडी कोणी ताका कितें मॅसेज बीन दिवंक सोदता जाल्यार कॉन्टॅक्ट करा म्हाका. ओके, इंस्टाग्रामाची आयडी आहा म्हाजी, विनेश बिग बॉय टॉयज न्हू, सारकें मगो. आनी आमच्या जॅकलीन आंटीचो बर्थडे आसा, येता ते मार्चाचे 1 तारखेक. जॅकलीन आंटी कोण, तीच कलंगूटची, नुस्तें विकता पळय ती. करया उजो सारको बर्थडेक न्हू. देवान दवरल्या बरो आमकां, आयज कितें खावयला तेजे उपरांत दवरल्या बरो म्हणून मागता, आनी कांय ना. ओके, सो गायज, आयचो व्लॉग आमचो इट्स ऑल अबाउट भुरग्यापणां. आयज आमी हें म्हणूंक लागले कितें, भुरग्यांक कितें तरी करया.
मोके भायर भाजया म्हणलेले घरान न्हू भायर भाजून पयले इट वॉज रियली अमेझिंग न्हू. फर्स्ट टाइम ट्राय केले पण बरे असले, यम्मी, नाईस. सो आता हुर्राकाचो सीझन येयला. कोणाक हुर्राक आवडटा कॉमेंट करून सांगा. आनी कोणागेर तर हुर्राक काडटा जाल्यार भावानो एक बाटली म्हाका दियात. हांव हुर्राक म्हाजो फेवरेट जंगल ज्यूस सारको न्हू. आनी निरो बेस्ट फेवरेट म्हाजो सारको. कोणा कडेन आहा जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करा. म्हाका निरो खूप आवडटा. एका निरो आवडटा, म्हाका हुर्राक आवडटा. म्हाका लायक जंगल ज्यूस. कोणाय कडेन हुर्राक काडटा, कोणागेर निरो काडटा जाल्यार म्हाका प्लीज कॉन्टॅक्ट करा. ओके. आणि दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करा न्हू. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या नेवी व्हिडिओन. बाय बाय. बाय बाय.